गीत घेऊया पेज नंबर 12 A24. Goshtanī sota tuka, Uskya kunti sota tuka, Tuchal bolan sota tuka, Soglis kore sota tuka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं फादर. आनी आयच्या ह्या मिसान भोक्तीपणी वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची मागणी आनी इंतेसां आसात ती तुमच्या काळजांनी धरात आनी ह्या मिसाची हांगसर जी खेरीत इंतेसां आसात ती आमी आतां उबारुया देवाक. रॉकी फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस बर्थडे सेलेब्रेट करता, तो ताचे पासून आमी मागया. सांत डेफनिया हिचे पासत आंगवण केलेली आसा, तो तिच्या मानांक हे मिसूय पेटयल्ले आसा. आमी जासिंता मेनेझीसाच्या ओतम्या पासत मागया. त्याच प्रमाणे आमी ऑक्टावियान आनी फ्लोरिंडा कोलासो जे मिस मारियो कोलासोन दिलेले आसा तांचेय पासत आमी मागया. त्या भायर चार्ल्स जॉन पिंटो हाचेय पासत एक मीस भेटयल्ले आसा, कित्याक देवान ताका बरो केल्लो आसा कोविडांतलो, तर आमी देवाक आर्गां दिवया. भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब कश्टावता आनी खूब पाटी बेश्टीच नाका जाल्ल्या कारणाक लागून आनी आमच्यो वायट संयो आसा त्यो आमकां सट करून आपल्या ताब्यांत करता आनी आमकां खूब दूख भोगता. दुसऱ्यांक दुखोवंक नाका आमकां, पूण आमी दुखयता. हे भाशेन दुसऱ्यांक आनी आमकांय आमी वायट करता. हें सगलें आमचें काम न्हय, हें देंवचाराचें काम. पूण आमी कितें केल्लें आसा, आपल्यापणांत आमी जियेलेले आसा, ताका लागून सगलो गोत जितली आमी जेजूक हाजीर जाता तितली आमी तातूंतली भायर सरता. हें देणें आमकां दी म्हणून आमी आतां ह्या वेळार मागया. आमच्या पातकांची दूख धरया, हें सगलें पातक जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमी ताचे शक्तीन, ताच्या आसण्यांत आमचें जिवीत सारया. हांव पातकी सोरपदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सुदासांक वार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. मागुया.
सासणाच्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी भयणीनो आनी भावनो देवाचें उतर शिंतिदान आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आंतियोकेक थोडे वेळ रावतच गालासिया आनी फिरिजिया प्रांतांनी भोंवन पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांड्रियेचो अपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत गोल्लोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगूंक शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचें स्नान अळकतालो. देवस्थानान तो व्हडा धिरान उलयता तें प्रिसिलान आनी अकिलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजोनी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माझा तो जुदेवा कडेन बोलान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिशीत म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा म्हणया. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोवरत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताज्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्राहमाच्या देवाची पोरजां आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी. पृथ्वीचो सरदार देवाचे आधीन आसात. सगल्यां वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. सर्वेस्परक 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 जय जय. सर्वेस्परक 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 जय जय. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजोला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. सर्वेस्परक 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 जय जय. सर्वेस्परक 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 जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपाऱ्यांनी सांगलां. पूण असो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशयी उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात, आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. म्हाका दिसता की हीं उतरां आमकां घोटाय दिता. खूब पाटी लोक नको मोत्तूगच आमी ही वेतल्यां पळय ती. जेजूचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत. आमी बापाशी आसलेल्या आनी बापासून आमी ह्या संवसारांत आयल्या. संवसारांत आमी बापा बरोबर जियेल्या, कित्याक जेजू आमचें सगळें आसा आनी ताका लागून हें घडटा. आनी तो जशे भाशेन पोत्तून बापाशी गेला, ते भाशेन आमी बापाशी ताचे सांगाती वेतल्या. हाका लागून बावतिस्मा वरवीं आमी ताका एकवटून जियेता. जें आमी ओगडायलेलें पातकाक लागून तें जेजू विशयी आमकां पोत्तून मेळटा. देवान आमकां ह्या संवसारांत आपली येवजणे प्रमाणे हाडलेली आसा, पूण जेन्ना आमी ताका लेखोनान ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारिना तेन्ना आमचें गोरटान जाता. पूण तें जालें जाल्यार आमच्यान पोत्तून जेजूशी येवन ताका उलो मारून आमच्यान ह्या आमचें खरें जिवीत जेजू सवें आसा तें आपणावंक जाता आनी ताच्या सांगाता आमच्यान रावंक जाता. म्हणटच आमी ताचे बरोबर आसा म्हणटच आमी कितें कांयचें कांय मागचें ना, कित्याक तो आमचें सवें जें आमकां जाय पळय तें मागतलो. आनी ताच्या नांवान आमी मागता, कित्याक तो आमचें सवें आसा आनी आमी ताचें सवें आसा. आनी बाप तें आमकां दितलो, कित्याक आमी जेजूचो मोग करता, जेजू बापाचो करता आनी बाप आमचो करता. इतकें व्हडलें देणें देवान दिलेलें आसा आमकां. पूण ह्या सगळें उगडाकपें केलेलें आसा तें आमी जिवंक जाय. आतां आमी पळयता कशे भशेन जे कोण जेजूक हे भशेन एकवटून रावतात ते सगळ्याक वचपाक तयार आसात आनी कितलेंय सोंसपाक देवान सगळ्या जाणांक देणी दिलेली आसा, प्रत्येकाक त्या त्या वतीन. पावलू वय तो सगळ्याक भोंवता, एंटिओकीक वता, थोडो वेळ थिजो सारता, मागीर तो गलेशियाच्या प्रांतान वता, फ्रिज्जा म्हणटा पळय थंय वता आनी सगळ्यांक धीर आनी आदार उर्बा जेजू सवें जिवीत जिवपाक तो दिता. आनी हे भाशेन आनी एकल्याकूय देव उपजयता. पावलो आसलेलो खरो, पूण आनी एकल्याकूय तो आपयता. कोणाक? आपोलोक. आनी तो अलेक्झांद्रियाचो. ताका देवान अशें देणें दिल्लें की तो उलयतना तो एकदम बरें उलयतालो, सगळ्या जाणांक आकर्शून घेतालो आनी तो सांगता पळय ती सगळीं ती आयकतालीं, कित्याक तो स्पश्टपणे सगळें करतालो. पवित्र पुस्तकांतलें सारकें जाण आसलेलो आनी तें सांगून कित्याक लागून सांगतालो? जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक. हे भाशेन तो सगळ्या जाणांक उर्बा हाडटालो आनी सगळ्यांची काळजां जेजूचे थिरावंक तो घोटाय दितालो. हे भाशेन ताका पळयल्या उपरांत आक्विल्या आनी प्रिसिल्ला हीं ताका दोगांय जाणां आपणागेर वतात. कित्याक ताणें सगळें कांय शिकोवंक नासलेलें,
ताणें फकत जोआंचो बावतिस्म घेतलेलो, जेजूचो घेवंक नासलेलो. म्हणटो ताका ती आपयतात आनी जेजू विशीं ताका आनीक कळीत करतात. आनी हे भाशेन ताणें घोडेक जेजूचें सगळें स्नान घेतलें आनी तो आनिकूय उर्बेवंत जालो. थिंचो थान तो आखेयाक म्हणटा पळय थंय गेलो. एफेससाक आसलेलो थिंचो थान आखेयाक वेताना त्या सगळ्या भावांनी आनी भयणींनी एक पत्र धाडली त्या आखेयाच्या लोकांक सांगपाक की तो एकदम बरो आमचोच म्हणून ताका पत्करात तुमी, तो तुमकां बरी शिकवण दितलो. आनी थिंचोर गेल्या उपरांत खरीच ताणें सगळ्या जाणांक उर्बा हाडली. आनी जुदेव पळय आसलेले ते कितें म्हणटाले, सुनोत करूंक जाय, तुमी सारकें न्हय, अशें तांकां सारकें स्पश्टपणे ताणें सांगलें की जेजू पवित्र पुस्तकांतलो हो अभिषेक येवचो आसा, तो आयलो आनी तो आमचे मदें आतां पर्यंत आसा. बावतिस्मान घेतल्या उपरांत ताचे सगळें आमच्यान एकवटून जिवंक जाता. हें स्पश्ट केल्या उपरांत ती सगळीं जाणां एकदम खुशाल जालीं आनी खरीच ताचो पाटलाव करूंक लागलीं. ताचो पाटलाव म्हणजे ताचें आयकोन जेजूचो पाटलाव हे भाशेन जावंक लागलें. म्हणटच हें पळयलां आमी कितें शिंकिता जेन्ना आमी जेजूच्या आयकोटान ताच्या मोगान जियोंक लागता तेन्ना ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें स्पश्ट करता आनी दुसऱ्यांक उर्बा हाडटा. हे भाशेन तुमकांय उर्बा येतली वय आनी आमी दुसऱ्यांक उर्बा दिवया. हे भाशेन देवान हांकांच न्हय कितल्याच जाणांक आपोवन हाडलेलें आसा. एकलो भुरगो रोमाक आसलो पिटर म्हणून, ताचें जिवीत तो जेजू सगळें सादतालो म्हणून ताका थिंचुल्ल्या त्या वडिलांनी हाडलो आनी ताका म्हणूंक लागलो तूं क्रिस्तांवपण सोड, तूं आमच्या देवाक लेख. तो म्हणूंक लागलो हांव करिना, हांव जेजूचो पाटलाव करतां. वय म्हण लागलें. ताका एकदम वायट शिक्षा दिली. एक रोथ पळय त्या रोथाक ताका बांदलो आनी ताका सारकें पिळूंक लागलें, सगळीं हाडां मोडोंक लागलीं. हाडां मोडटा इतली दूख आहा ताचे मदें आनी तरी पूण त्या दुखांतल्यान जेजूक एक मागणें म्हणटा, जेजू आर्गान दिनवास तुका, कित्याक तुवें म्हाका हें भाग दिलें, सोंसूंक हें सगळें आनी हांकां हारोवंक हे आमकां इतलें पिडापीड दितात, तांकां हे भशेन तूं हारयताय. तांकां इतलो राग आयलो की ताका इतलो मोडून घालून पर्यंत तो मरोंक ना आनी ताची घोमटीच कातरून उडयली. मारतीरपण जावपाक ते इतले खुशाल आसलेले. आमी तरी भियेता. कित्याक लागून भियेता? भियोंक फोन आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी आमकां सर्गीचें सूख दिलेलें आसा तें सो खुशेन जेजू सारकें आमी आपणावया. आनी एकूय भुरगें चेडूं आसलेलें, तिचें नांव दियोनिसिया. एकलो असोच पोरगोटणार आसलेलो. जेजूचो पाटलाव करून तो जेजूचें सगळें शिंकयतालो. ताकाय धरलो, ताका ते शिडकावंक लागले. तो म्हणूंक लागलो ना हांव जेजूचो पाटलाव करतां. ताका इतलें पिडापीड दिवंक लागले, ते इतलो मारलो ताका. निमाण्या वक्तार ताणें जेजूक सोडलो. तो म्हणूंक लागलो हांव जेजूक वळखत ना आनी दुसऱ्या देवांची हांव पुजा करतां. ताका सोडलो. ते केलें. रोखडोच तो सारको ताका मुल्लूक आयली. तो सारकोच घुंवंक लागलो आनी ताचे देंवचार येवन तो फडफडून मेलो अशें म्हूण बरयल्लें आसा. तें अशें घडटना हें दियोनेसिया आसलेलें. ताका इतलें वायट दिसलें. आरे म्हण लागलें तुवें कित्याक म्हणून अशें केलें? तुवें तो जेजूक मातसो गोत रावलेलें जाल्यार सर्गीचें सूख तुका मेळटलें आसलें मरे अशें म्हणटा म्हणून ताका धरलें. ताका धरून बरीच ताका शिक्षा दिवंक ते वताले. पूण तिचो आंज बडवो तिका राखूंक लागलो आनी हाडायलें आनी तिका बणकुणींत घाल्लें. थिंचो ती सगळीं दारां उक्तीं जालीं. तिका भायर काडली आनी भायर काडल्या उपरांत ती आयली आनी थिंचो ते सगळे मारतिरींची पळय कुडयो आसलेल्यो तांचेर वचोन आपलें जिवीत उडयलें आनी जेजूक अशी मागणी केली, सायबा तुवें म्हाकाच हें दायज दी. आनी त्या मारतिरांक म्हणूंक लागली ती, तुमी आतां सर्गीच्या राज्यांत आसतल्या म्हाकाय येवंक जाय तुमचे बरोबर. कसलो फायदो ह्या संवसारांत रावन? हांवूय तुमचेशी येतां. सायबा म्हाकाय हें दायज दी. आनी तिकाय मारतीर केली. पूण आमच्या ह्या भुरग्यांच्या जिवितांतल्यान आमकां कितें दिसता?
कितली काळजीदारपणी ती जेजूक आपलें जिवीत कसलेंय संकश्ट सोंसून ताच्या वैभवान ती वचपाक तयार आसलेली. आमी कितें करता? आमकां कोणेंय कितें म्हणलें पर्यंत जाल्यार रोखडीच आमी भियेता. आनीक 4-5 गाय सवता असलें आमचें सगळें जावचें न्हय. जायना जावच्याक सदांच जेजूक आमी आजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी हे भशेन करीत जाल्यार पळयात आमी फुडलीं पावलां सोंपेपणी मारतल्यान जेजूचे गोठायन हे भशेन आमचे हात जोडया, उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आनी सगलें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा तें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेत रावया आनी हे परी भितर आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर सरोन ताचेर आमी दोत्तेल्या तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करतलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारान आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरतलो. हो अणभव आमी घेवया. आनी हे भशेन जेजूक एकवटोन रावलीं अमकिना आमी सगलीं आमचीं इंतेसां जेजू फुडें दवरया. जीं तुमचीं आसात, तुमचे मदें कितलेंचशें मागपाचें आसा, तुमकां मेळ्ळेलें बी आसा आनी ताका लागून तुमी दिनवासतायत जेजूक, हें सगलें आमच्या मनांत काळजान दवरया. आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा आनी ह्या मिसाचीं जीं इंतेसां आसात तीं सगलीं मनांत धरून बापाक आमची मागणी उबारून आमचें जिवीत सगळेंच देवाच्या वतीन करया. स्वर्गीच्या बापा, आर्गां दिनवास तुका, कित्याक ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळार तुवें आमकां सोडूंक नाय, पूण आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय. कितलें वायट जालेलें आसा, आख्ख्या संवसाराक सगळीं जाणां भिरांतीन पडलेलीं आसा, पूण तुवें आमकां निवारल्याय, घोट दवरल्याय, राखल्याय. थोडीं जाणां तुजें सवें मेलिल्लीं आसा, तांकांय तूं सांबाळटाय. आमी तांचे पासून मागता आनी जीं कोण आतां एकदम वायट स्थितीचेर पावलेलीं आसा तांचेय पासून आमी मागणें उबारता. तांकां आनी आमकां आनी सगल्या आमच्या सरकाराक आनी संवसारांतल्या मनशांक ही कृपा दी. ही पेस्पिडा आयिल्ली आसा, सगलें ताचे पासून आदारून घडून हाडूंक आनी आदले भाशेन आमचें जिवीत सारूंक न्हय, पूण तुजे येवजणे प्रमाणे आमी तें सारच्याक तूंच आमकां कृपा, बळ आनी शक्ती दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सासणाचे देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचें जिवीत तुवें आमकां दिलाय आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दी. तुज्या आदारान आतां स्थापून
सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावाडत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमकां पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक खोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाता आनी हें काळशीतलें पियेता. तितलेंय फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्लेल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सौर कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपददार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी जाणो तो ताका एकवटोन सगळी आमची मागणी तेसा मनांत आनी काळजांत दवरया. आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा आनी जांचे पासत आमी आतां मागता तें सगलें आमच्या काळजांत दवरून जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया.
आमच्या बापा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाचे सासनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरून दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 55 B16. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोर पुतेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतात. जोण आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 220 T39. Naman tuka swargaचे मरणे, naman tuka पोरब्याचे शायमेणे, तारत घालचो तुझे सलोप सोला आणि उजवास संसाराम प्रकाशलो. संतोष तुका वैभवी आकारे, संतोष सोलान सगळ्या माणसांदरी, आनंद तुका आसुरीक मरणे आमचे खातीर